This nulluh in Kavlem is choked with garbage. During the recent rains, water from the nulluh overflowed and entered into 2 houses. It also destroyed the nearby paddy fields. Locals now want the irrigation department to desilt and clean up the nulluh before the onset of the monsoons. Here's more. Kavlem sarpanch Rajesh Kavlekar said that the fields belonging to 7 farmers were destroyed. He wants the irrigation department to clear the nullahs at the earliest, as only 10 days are left for the arrival of the monsoon. The irrigation department says the estimate for the work is ready and they are waiting for the approvals, he said. Actually आज आमचं कपलेश्वर नाला बेतोडेच्यान सगळी घाण पुणेच्यानी आनी ह्या नालाक आमच्या मेन नालाक लागता. पूण इरिगेशन डिपार्टमेंटान हेजेर 2 म्हयने पयलीं काम करपाक जाय. म्हाज्या तरी क्लियरन्स करपाक जाय. ती लाकडां बिकडां कितें तरी आसा सगळी येवन आमच्या वेळपान लागली आनी इतली घाण जाल्या की कचरो कितलोय जर क्लीन केलो जाल्यार म्हाका दिसता नालांनी कचरो भरपूर आसा, तो काडपाची आज गरज आसा. दुसरी गोष्ट जेन्ना आमच्या वेळपान बांदाक लागलो तेन्ना आमचे थंय अंकुश नायक आनी दुसरो आमगेलो आनंद नायक हे दोगांयच्या घरान ते उदक गेलें. मोठी हानी जाली म्हणटा ती शेतकऱ्यांची. त्यांची शेतां ऑलरेडी लिवपाची आशिल्ली आनी ती शेतां सगळीं उदकान जमीनदोस्त जाली आनी कमीत कमी 7-8 शेतकऱ्यांक भरपूर लुकसाण जाल्लें आसा. हांव सरकारा कडेन मागतां की तांकां ती कितें तरी लुकसाण भरपाई दिवची. इरिगेशन डिपार्टमेंटान हेजेर लक्ष घालपाची गरज आसा. हे जे नाला बांदल्या त्या नालान देंवपाक सुद्दां कांय कडेन देंवपाक सुद्दां तेंच्यांनी जागो दवरलेलो ना. देवन बाबा कितें तरी करतलो म्हणून. सो जो मनीस समज पडलो जाल्यार डायरेक्ट आमचे उणीर लागपाचो आनी हाती मेळपाचो ना. पूण जे फुडले जे नाला तेंचे बांदपाचे उरल्याक कवळे पाट्या वयल्यान फुडें ते नालांक तरी हेंच्यांनी कितें तरी प्रोविजन दवरचें आनी ते नाला बांदून घेवचे. पूण ही सगळी जी हळशीक आसा ही प्री मॉन्सूना पयलीं तेंच्यांनी काडपाक जाय. Krishna Naik for govt 365 from Kavlem.